लोकशाही। अरे भुरगेपणान मरे आम्ही भरपूर नाचताले घोस्ता काढताले पण आता जायना रे ते आणि तर तुझे हे पण अरे तुका सांगू आता मरे सारखे जाम झाले सारखे जाता ना। अरे आमचो शिगमो म्हणजे शिगमो रे ढालार बडी पडली रे पडली की सारको अवचर कसो नाचपाक येता हे सारखे पूण मरे आता हांव कसलीच कामां म्हणजे शिगम्याच्या टायमार कसलीच कामां घेयना सगळे जेन्ना कामाक वयता पळय हांव कितें करता शिगम्याच्या टायमार सारकी कामां सगळी पयस दवरता घे उदक पी रे चल या पूण गोयना आतांचो शिगमो मरे पयलीं सारको उरूंक ना खूब कितें बदल घडत आसा। कितें रे बाबा रोहिदास शिगमो खेळोन जाम जाले हा आनी तूं म्हणून गोंयना बरो आहा मरे दिसान दीस नेण्टो जायत आसा। दत्तू अप्पा तुगे म्हाका चण्याच्या झाडार चडयता कितें रे चोयला मग दत्तू अप्पा खरें उलयल्यार हाका चणे जाट दिसता। अरे गोंयना दत्तू अप्पाचें ऑब्जर्वेशन मरे केन्ना फोल वचना। बरें तें आसूं पूण मरे म्हाका एक बरी उमेद कशी जाली आज पळोवन की तुमी मरे हे सगळे अजून आमचे सांबाळटा म्हणून। दत्तू अप्पा आमचे जे कल्चर काय कितें ते म्हणटा मागीर लोककला हे सगळे जर सोडले न्ही आमी जाल्यार आमी काबार रे। पयलींच मरे आमी गोंयकार म्हणटा पळय ते मायनॉरिटीन जावपाक लागल्या सद्या। दत्तू अप्पा पणजेचो शिगमो केन्ना रे पणजेचो शिगमो म्हणजे तूं ते पणजेन रस्त्यार ते फ्लोट भोंवता ते विचारता मरे हांगा मरे लोकांचो होच गैरसमज जाला खंयचोय शिगमो म्हणलो की ना ते रस्त्यार फ्लोट भोंवता पळय तो शिगमो म्हणटात पूण तशें न्हय तें। म्हाका दिसता दत्तू अप्पा आमकांच सोड पूण भायल्यान जे लोक येता पळय तांकां धड खबर नासता प्लस आमकांय हो गोंयचो शिगमो म्हळ्यार कितें तो रस्त्यार तो फ्लोट येता पळय तसोच दिसता आमकां। खरें तुजें हें मरे दुर्दैव आमचें। हें चोय आमचे गोंयकार मरे खंय ना म्हणटा ते ना नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर गोंयकार म्हणटा ते आसात आनी सगल्याक फुडें। अरे शिगमो म्हणटा पळय तो हो आतां आमी करता पळय तो रस्त्यार पळय ते फ्लोट भोंवतात ताका शिगमो म्हणिनात। आनी हे ट्युरिजम न्ही वाडोवपा खातीर आतां सगळ्या मुखेल शारांनी म्हळ्यार फोंड्या वास्को पणजे मडगांव हांगासर मरे शिगमो करतात ट्युरिजम वाडोवपा खातीर आनी तो फक्त फ्लोट बीन इतलोच आसता। दत्तू अप्पा म्हणटा पळय ते सामकें हो पळय रस्त्यार जाता पळय शिगमो तो आमचो शिगमो न्हू रे पूण जाला कितें सद्या हो रस्त्यार जाता पळय तोच शिगमो आमचो अशें आमचे सगळे लोक समजतात। बरोबर आमकां मरे गोंयकारांक आमचे कल्चर खबर ना आमचे ट्रेडिशन खबर ना आमच्या कोंकणी भाशेचो आमकां अभिमान ना आनी हें चोय कसलें एज्युकेशन जाल्यार मरे म्हणटात कितें वी आर फायटींग फॉर आयडेंटिटी। आसूं सोडून दी पूण तुमकां एक सांगता आमच्या शिगम्यांक मरे आनी परंपरा आसा पळय ती इतलें म्हत्व आसा। अरे थोड्या गांवांनी मरे शिगम्याची परंपरा इतली कडक आसता कितें मातशें चुकत न्हू सोमतेच दाखोवन दिता देव बरोबर त्या जाग्या वयलो। आनी आत्ताचो शिगमो म्हळ्यार शिगमो जो आसता पळय तो फक्त एंटरटेनमेंटा खातीर अशें न्ही तातूंत खूब कितें आसा पूण कितें जाता आजकाल जॉब किंवा कामा धंद्या खातीर आनी भुरग्यांचे सगळे निमित्त सांगून गांवांत लावपी लोक घराक कुलूप मारता आनी शहरान वचून रावतात मरे। कितें जाणा मरे तूं
पोटा खातीर जरी लोक खंयसरी गांवांत गेलो न्हू तरी शिगमो आनी हेर कारणां आसा पळय तेन्ना मरे त्या लोकांनी आपल्या मूळ घराक मरे येवंकूच जाय. बरोबर. जाण मरे दत्तू अप्पा आमचो संवसार मरे इतको फुडें पावला इतको सुदारला की आपले लोक गोंयकार आपलो कल्चर मरे विसरल्यात आनी तितून आमचे गोंयकार चड आसात. अरे हे गांवचे पळय मेळ आसता न्हू ते मरे कितलो 5-5 किलोमिटर 10-10 किलोमिटर सुद्दां पयस वतात चलत आनी ते इतले ते म्हत्व दिता त्या मेळांक. तेंच्या पांयान मरे चप्पल नासता आंगार एक चामड्याची वस्तू दवरिनात ते आनी भोंवत आसतात. पूण दत्तोप्पा अशे आंगार हे न्ही सारके कलरफूल कपडे तकलेर टोपी आनी ताचे वयर आबोलेचे फूल हे सगळे घातले न्ही सारको आंगान झेत येता रे सारको. आमचे आजेचें घर मरे केपें आनी मावशेचें घर काणकोणा. थंय जो हो ओरिजिनल शिगमो आहा पळय न्हू तो थंय पळोवपाक मेळटा. आमच्या भुरगेपणाचेर हांव वयतालो रे आजयेगेर मावशेगेर. आतां पळय हे फ्लोट करतात रे पणजे मडगांव बी रस्त्यार भोंवतात ते पळोवपाक मरे फॉरेनर बी जमतात आनी ते फॉरेनर कितें समजतात की होच शिगमो म्हणून हाजे शिवाय आनी शिगमो कांय ना म्हणून. आतां थोडे कडेन मरे शिगम्यान फुगड्यो घालतात. हरशी फुगड्याचो भाग आसता पळय तो शिगम्याचो प्रकार न्हू. फुगड्यो ह्यो वेगळ्यो. ह्या फुगड्यांचें आनी बायलांचें शिगम्या कडेन कसलेंच काम नासता. तांचें काम खंय धालाच्या मनार फुगड्यो घालपाच्यो त्या खातीर एक वेगळो कार्यक्रम धालो म्हण करतात पळय त्यो. पूण आतां कितें जाला खंयच्या तरी राजकारण्याच्या तकलेन मरे हो कॉन्सेप्ट आयला आसतलो कित्याक मतांचेर नदर दवरून बायलांक हाडली म्हणटकूच बायलां खोशी जाता आनी बायलांक मतां मारपाक मागीर ते तयार करतात म्हणटकूच बायलांक हाडटात फुगड्यो. आतां ते सगळेच कडेन जाला प्रत्येक कडेन शिगम्यांक मागीर ते बायलांचे फुगडे आसता. आतां हो कॉन्सेप्ट घेवन मरे रस्त्यार बायलां आपले करीत आसतात शिगम्यांक फुगड्यो. पूण तांचें कितें आतां राजकारण्यांक आपली मतां वाडोवपाक नदर दवरूंक मेळटा. खूब फावटी मरे ट्युरिजमाच्या नांवान अशे तरेन विद्रूप कला आनी संस्कृताय दाखोवपाची धडपड आमचे राजकारणी करीत आसतात. हांव ना म्हणना रे जे फ्लोट आसता पळय ते दाखोवकूच जाय पूण आमची जी कितें ओरिजिनल पळय संस्कृताय आहा न्हू ती दाखोवकूच जाय. बरोबर. अरे आतां तो बोर्ड ऑफ कॉन्डक्ट लागला खंयच्या मंत्र्याक आमदाराक कांयच खंय उदरगत करूंक मेळना आनी इनवॉल्व जावंक मेळना कितून रे शिगम्यान बी तेंच्यांनी आपलें कितें आहा पळय तें ऑफिसान करपाचें. अरे आतां कितें जालां मरे तांकां मरे सारकें चुरचुरे जाला आपल्या जिवाचे की कोड लागलो आनी आमकां वयर बसपाक मेळना. एक्चुअली तांचें कशें आसता राजकारणाचें गणीत आसता मतांचें म्हणून तांकां ते वयर बसपाची उमेद. दत्तोप्पा हांव कितें म्हणटा आतां शिगम्याच्या टायमार सगळे जाण लोक भरपूर येता गर्दी जाता होच ते फायदो घेता पूण ह्या वर्सा कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान तांकां स्टेजीर चडपाक सुद्दां मेळपाचें ना कांय लोकांक. हांवें आतां अशें आयकलां खूब कडेन खंय ह्या राजकारण्यांक लागून गांवांतले शिगम्याचे मांड लेगीत बंद पडल्यात. इलेक्शनाक लागून गांवांतले 2-2 ग्रूप जातात मागीर इलेक्शनाचो राग शिगम्याच्या मांडार. अरे ह्या लोकांक कळना की इलेक्शनां येतली आनी वतली 5 वर्सांनी एकदां जावं आनी केन्ना पूण ती येतली आनी वतली न्हू. हे शिगमे आमचे बाकीचे संस्कार पळय आसा ते चालूच उरतले. हे सैमीक कितें घडटा पळय ते चालूच उरता आनी तातूंत मरे ती एक एकचाराची देख दिता कळ्ळें संदेश आसता भितर कितें तरी. जाण मरे एक ऑफर आसा युनायटेड वी स्टँड डिवायडेड वी फॉल. पूण आतां कांय लोकांचें कशें जालां डिवायड अँड रूल. हे सगळें घडपाक मरे आमीच जबाबदार. आमी समजून घेना की बाबा गांवांतलें गांवपण वेगळें आनी शहरांतलें राजकारण सेपरेट. आमची मरे एक घटनेन सिस्टम केल्ली आसा म्हणजे कशें गांव पावंड्यार पंचायत जिल्लो लेवलाचेर जिल्लो पंचायत कितें रे राज्य पावंड्यार विधानसभा आनी राष्ट्र पावंड्यार म्हणजे नॅशनल पार्लमेंट म्हणजे संसद. हातूंतल्यान मरे सगळ्या लोकांक वेगवेगळ्यो सुविधा दिवपाचे आसता. पूण आतां हे सगळे सिस्टम बदलून गेल्यात सगळे विसरल्यात आपल्याक जाय ते करपाक लागले. दरेकान मरे आपल्या सोयी प्रमाणे आपल्याक बरें दिसता तसली सिस्टम केल्या. अरे हे आतां शिगमो होळी बीन कितें जाता पळय ते आमचे दायज म्हळ्यार आमचे ते गांवांतली बीन दिवजां बीन जाता सगळे आमचे दायज. पूण आयजकाल कितें जाता आतां देवळाची बीन कमिटी आसता ती ताब्यान घेवपा खातीर सगळे कडेन राजकारण चलता आनी तातूंत सगळी वाट लागलेली आसा. हाजो मागीर सगळो परिणाम जात्रेचेर आनी शिगम्याचेर बीन जाता. कितलेच कडेन मरे अशें घडलां. ते कितें आसा मरे प्रत्येक देवस्थानान मागीर तुजे क्लबाचेर खंयच्या संस्थांचेर मरे मंत्र्याक नाल्यार आमदाराक मरे आपलो प्रतिनिधी आशिल्लो जाय पडटा. म्हणटून मागीर कितें जाता तांकां जेन्ना ते मताचें राजकारण पळय येता तेन्ना तांकां ते वापरता. पूण हें स्वाभावीक आसा खंयच्याय कमिटीचेर ते आपलो मनीस घालूंक सोदतले. हातूंत मरे थोडो बदल जावपाकूच जाय. ओदो आमी म्हणटाले पळय रस्त्यार शिगमो जाता पळय तो हो शिगमो म्हळ्यार जाला कितें निखटो मनोरंजन. हें खंय तरी मरे बंद पडपाक जाय. आनी आमची जी पळय संस्कृताय आसा पळय ती जगाचेर आमचे संस्कृता विशयी एक वेगळोच रंग चडलो आसा. लोकांच्या मनान वायट विचार येयल्ले आसात आनी ते जगार पावल्ले आसात. हें चोय आतां माजराच्या गोंयांत मरे घोंटा कोण मानतलो
आनी ते सांगचें म्हटल्यार सरकार चलोवपाक आतां कोण सांगतलो हें. आनी आमी भोव सांगले म्हणून ते आयकतले खंय. पयलीं खूब आश्वासनां दितात, हे करतले ते करतले अशें करतले आनी मागीर जेन्ना सत्तेर आयले की आपल्याक जाय तेच करतात. सारकें. आसूं आतां हे शिगम्याचें म्हत्व परंपरा कितें आसता पळय ती आमी धोला कडेन वचून पळोवया. चलया मातशें नाचोया बी. आमी अशें करुया, ज्यो कितें जात्रा आमचे शिगमे आनी कितें उत्सव आसता पळय ताचो मरे अभ्यास करपी कोण आहा पळय ताका विचारुया आनी हाजेर कितें तरी आमी एक लेखन करून मरे सगळ्या लोकांक एकठांय हाडपाचो प्रयत्न करुया. ना ना म्हाका कितें दिसता आमी आनी फाल्यां आनी रावपाचें ना, आयच्यानूच कामाक लागया. म्हण मनमाड करपाक. अरे वाजयात रे. अरे आम्या तुजो ताळो आमट आणि सागावकाराचे हे रोमाट. त्याचा उत्सव आला किती आनंद झाला. उठरे मोरा आंब्या निळा, उठरे मोरा आंब्या निळा, मोर उडून गेला आंब्या मुळा, उडून मोर गेला आंब्या मुळा. ओसे 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 विटेवरी हात तुझा कटावरी पाय, काय मौजेचा पंढरीना. ओसे 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 ओसे. सांगे तुझ्या पोरा तीन पाट, रावणांग शिक गेल्या दाखय वाट. ओसे 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 ओसे. लोकशाही रे बाबा लोकशाही. ठेवा नीला लोकशाही.